जेसून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, गिरेस्त मनशाक स्वर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक कठीण जातलें। हाय, आनीक एक सांगतां, गिरेस्त मनशाक स्वर्गीच्या राज्यांत भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेच्या भिडांतल्यान वचूंक अदीक सोंपें। हें आयकून शिक्ष तोताकले। ताणें म्हणलें, तशें जाल्यार कोणाक तारण मेळत? जेजून तांचेर नदर मारून म्हणलें, मनशा कडेन हें जायना, पूण देवा लागीं सगळें जाता। तेन्ना पेद्रू उलयलो। ताणें ताका म्हणलें, पळय, आमी सगळें सांडलां आनी तुजो पाटलाव केला, तर आमकां कितें मेळटलें? जेजून तांकां सांगलें, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, नव्या संवसारांत मनशाचो पूत आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो तेन्ना म्हजो पाटलाव केला तुमी 12 सिंहासनाचेर बसतल्यात आनी इस्रायलाच्या 12 कुलांचेर अधिकार चलयतले। आनी जाणें म्हज्या नांवा खातीर घरदार, भावा भयणी, आवय बापूय, भुरगीं बालां व शेतां बाटां सांडल्यांत, तो एकाक 100 मोर घेतलो आनी सासणांचें जिवीत ताचें दायज जातलें। 12 जाणां पयलीं आसात ती निमाणी जातलीं आनी निमाणी ती पयलीं जातलीं।